क्रिस्ता जयंतीचो काळ डिसेंबराच्या 25वेर सोमया जेजूच्या जल्मा दिसाची दोबाजीक परब मोदयानीचे मीस पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप अभेसभर 9 वळी 1 ते 6 काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो। मोरना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो। तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष सोडयलोय। पिकेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगडटात। तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद भरीत जातात, कित्याक मिदियानाच्या दिसा केलें तशें ताच्या बाराचें झू, ताच्या खांदायली काठी, ताचेर जुलूम करतल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली। झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलेली आंगोसरां ही सगळीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो। कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान अजापवंत बूध दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर। ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना। तो दाविदाच्या शिंहासनार बसून आपलें राज चलयतलो। आतां तावन नितेकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो। दोलबरांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगळें करतलो। देवाचें उतर हें। अंतर गीत जबाब आज आमकां जल्मून आयला सोडवडणार सोमी जेजू। नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात, शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात। परमेस्पराच्या मनांक गितां गायोना घोडात, वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें। जबाब आज आमकां जल्मून आयला सोडवडणार सोमी जेजू। ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात, सगळ्या पोरजांक कळोयात ताची कौतीक विस्मिता। परमेस्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्याय देवाचें ताचें इतलें बें दवरचें। जबाब आज आमकां जल्मून आयला सोडवडणार सोमी जेजू। परमेस्वर एकलोच राजा, राष्ट्रां न्हू गाजोवन सांगात। ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट। स्वर्ग सगलो आनंद बगूंक, उल्लासू आखो संवसार। खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गुणगुण। जबाब आज आमकां जल्मून आयला सोडवडणार सोमी जेजू। फळां सयत पिकाल जमीन, बुरकुटू आनंद भरीत, रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल भरीत। मनसुबी प्रितुमेची, पोरजांची कोरच्याक जोडटी, परमेस्वर ओपळे येता। जबाब आज आमकां जल्मून आयला सोडवडणार सोमी जेजू। दुसरें वाचप भाग्योन पावलून तिताक बरयलेलें चिठी वेलें वाचप अभेसभर 2 वळी 11 ते 14। सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली। ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता। येवचें आसा त्या सुखाचो भरवोसो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय। आमकां सर्व तरेच्या खोटेपणांतलीं सोडोवचे खातीर आनी नितोल केल्ली। बऱ्यो कोरण्यो
करूंक आशेता तसली आपली काशा पोरजा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केलें. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा. आज आमकां सोडवणार जल्मला तो क्रिस्त सोमी. सर्वेस्पराक जोय. शुभ वर्तमान. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अवेसवर 2 वळी 1-14. सगळ्या संवसाराची लोकगोंती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगोंती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाचे घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिल्यांतल्या नाजारेत नगरांतावन जुदेयांतल्या बेतलेहम म्हणलोल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस आसलोले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भोल्ले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां काणावळींत सुवात नासली देखून ताका फाल्यांनी गुटलावन कावणींत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवली आपले हिंड राखताले आनी हांव चितूच एक देवदूत तांचे सुरशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती परजोडलें आनी ते भिवून तोरतोल्ले. पूण देवदूतान तांकां म्हटलें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे पोरजेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवडणार जल्मला तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणा. फाल्यांनी गुटलायलोलो आनी कावणेन न्हिदोयलोलो तुमकां एक बाळोक मेळटलो. तेन्ना हांव चितूच देवदूता बराबर सर्गींच्या दोलबरांचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तूस करताले. मोहिमा देवाक उन सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. From the bottom of my